society itself is a government. And that is in view of Article 12. एक गजाल सांगात बाब, ते आता म्हणतात की फॉर तांची लिगल जी पोझिशन असा ते म्हणतात की आम्ही बाबा सध्याक सोसायटीक आम्ही डायरेक्ट रिलेशन म्हणनात, पूण डायरेक्ट म्हणना नाही. आपण प्रमोद हेजेर येतलो 2001 तो ऑफिस मेमोरंडम पळय, इट इज क्लियर कट सब्जेक्ट टू द गोवा करेक्ट. आय एम सेइंग की ते आता म्हणतात की वी विल एब्झॉर्ब देम अंडर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. आमचे समाधान ना, कित्याक आमचे समाधान कित्याक तेच आम तुमकां सोसायटी कळ्ळी की मागीर तुमकां ते कळटले. लक्षात आलें की सोसायटी जे आसा न्ही, वेन सोसायटीचे ग्रांट्स जे आसा पळय, एड जे आसा न्ही, ते सबस्टन्शियल एड गव्हर्नमेंट दिता. आणि जेन्ना एखाद्या एनजीओक जेन्ना सबस्टन्शियल एड दिता विच इज मोर दॅन 51%, हांगासर ऑलमोस्ट 100% ग्रांट्स आसा. हांव तुका सांगता, अशें हांव कितलेशेच एनजीओ दाखयता जेका 100% गव्हर्नमेंट ग्रांट्स दिता. एड्स कंट्रोल सोसायटीन पळय वचून सगळे जाण जे आसा पळय न्ही रे, हे सगळे 100% ग्रांट जे आहा एनजीओ गव्हर्नमेंट दिता. फाल्यां सकाळी अजीत सिंग कितें सांगतलो खबर आहा, हे जाल्या उपरांत एड्स कंट्रोल सोसायटीतल्या सगळ्या स्टाफाक आपयतलो आनी तुमकां म्हणटलो आतां तुमी गव्हर्नमेंटचे स्टाफ, तुमी कित्याक गव्हर्नमेंटाचे न्हू. हे तो अक्षरशः म्हाका जाल्यार दिसता ह्या विशयाचेर तो लोकांक फटयता. म्हाजें सरळ म्हणणें, कारण कशा तूं जर म्हणटलो की 100% ग्रांट दिवपी गव्हर्नमेंट जर आसत आनी त्यो सोसायटी जर गव्हर्नमेंट सोसायटी म्हण आसत जाल्यार तू फटयता त्यो खंयच्या कायद्यान अशी त्यो अजीत सिंगान हांवें म्हाका पटोवन दिवच्यो. कारण हांव अश्यो गोंयांतल्यो कितल्यो हांव फटयता म्हणून आरोप केलो न्ही, तो म्हाका अजिबात मान्य ना. एड्स कंट्रोल सोसायटीचें काम कितें, एड्साचें पळोवपाचें तेंचें काम, आनी तेंचे न्ही वसो आसा न्ही त्यो लोकांक नोकरी दिवपाचो घेवंक ना. ह्या सोसायटीन बिकॉज नाल्यार परत फुडें जो आसा न्ही कॉर्पोरेशनाचो गोंदळ आसा. सोसायटीचें काम हे बेजिकली गव्हर्नमेंटाक एम्प्लॉई प्रोवायड करपाचें आसा, बाकीचे खंयचे एनजीओचें काम तें ना. एक सांगता. आनी दुसरें, सोसायटी आनी कॉर्पोरेशन केला न्ही भितरलो एकच फरक सांगता. कॉर्पोरेशन म्हणटाना ती गव्हर्नमेंटान केल्ली कंपनी आसा, काय भितर एक आसा भितर गव्हर्नमेंटाची कंपनी अशा पद्धतीचे काम डायरेक्टली करू शकता. पण सोसायटी आणि कॉर्पोरेशन हे दोघांचे ऑब्जेक्टिव्ह अजित सिंग राणे सांगता म्हणून न्ही, स्वाती केरकर सांगता म्हणून न्ही, किंवा वागुर्मेकर सांगता म्हणून न्ही, सोसायटी आणि कॉर्पोरेशन गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे दोघांचे ऑब्जेक्टिव्ह मोर ऑर लेस सेम आसा. हे श्री साळकर जे आसा तेंच्यांनी मिडियांतल्यान जे कितें सांगलेलें ते म्हाजे कडेन आसा, तुमचे कडेन रिकॉर्ड आसतलो. म्हाका एक गजाल सांगात, नाव द क्वेश्चन इज ते रेग्युलरायज जावपा जाय. नाव गव्हर्नमेंट इज टेलिंग यू अ वे की आमी अशें करून तांकां रेग्युलरायज करतात. देन व्हॉट इज द हार्म इन एक्सेप्टिंग दॅट? हांव तुमकां सांगता, 2000 जे पोस्ट जे आसा न्ही, हेचे कडेन पळय हो जो आसा हो बजेटरी स्टेटमेंट 2014-15 चो बजेटरी स्टेटमेंट आसा. ह्या बजेटरी स्टेटमेंटान जर तुमी पॅरा 15 जर पळयशात न्ही, सिन्स इट इज फॉर अ पब्लीक, आय वूड लायक टू रीड इट. बट सगळें आमकां विल गेट अ दिस ऑन विजन कशें भितरलें. स्पीकर सर, एज इन्फॉर्म इन माय लास्ट बजेट स्पीच, I have already established a human resource development corporation, of which Dr. Sawan is a vice chairman, which will undertake work of security and housekeeping of all the government departments by employing and training the suitable candidates. I am happy to announce that the corporation is all set to employ 2000 personnel. 2000 personnel initially, हे सुरुवातीक आणि मागीर आसतले subsequently. Initially as a first step, and all the personnel who are already working under the Goa Recruitment Society will be considered appropriately for this recruitment. I have made provision of 10 crores. Society जे होता, I have made 10 crores to the corporation for this purpose. पुढे para 16 subsequent paragraph ते सांगता, Speaker sir, due to absence of recruitment policy, government कडे recruitment policy ना, हे लक्षात दवरपाक जाय. हेचेर एक डिबेटीचो मुद्दो आसा. Due to absence of recruitment policy, the method of recruitment process varies from department to department. म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटचो रिक्रुटमेंटचो प्रोसिजर वेगवेगळो आसा. हे आमी एक लक्षात दवरपाक जाय. डिपार्टमेंट पेविंग द वे फॉर डिस्क्रिशन इन द प्रोसेस. हो डिस्क्रिशन कोणाक युनियनाक आनी वर्कर्सांक ना, हे डिस्क्रिशन आसा ते गव्हर्नमेंटाक आसा. काय डिस्क्रिशन इन द प्रोसेस. आय फील दॅट such a approach is not a healthy sign of good governance. Fully agree. This is not a healthy sign of good governance. I therefore propose to devise a comprehensive recruitment policy to streamline the process of recruitment across the department. हेच आम्ही मागलेले आसा. काय न्ही, म्हणजे बेसिकली सांगपाचें कितें, 2000 पोस्ट ऑलरेडी इनिशियल फर्स्ट स्टेपाक आसतना एडवर्टाइजमेंट जी आसा न्ही ती 500 जाणांक कित्याक एडवर्टाइजमेंट अशें 500 जाणांक एडवर्टाइजमेंट 500 जाणांक कित्याक
आता एकदम जर 2000 पोस्ट जे आसा पळय सपोज धरून तर 1252 रिक्रुटमेंट लेबर सोसायटीन आसा तितूंतले काही जण जे आसा पळय न्हू हे एट प्रेझेंट कदाचित सेक्युरिटी पोस्टा खातीर फिट आसचे ना कदाचित हांव अशें म्हणना कदाचित त्यांची एज जी आसा ही 45 आनी तेच्या एबावूय जाल्या आसतली ते आयज सेक्युरिटी काम करूंक शकचे ना जाल्यार तांकां ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान घेवन वेगळे जे हाऊसकीपिंग सुपरवायझर आसतले किंवा हाऊसकीपिंगचे काम आसतले किंवा माळी ही जी वेगळी कामां आसतली पिवन हे वेगळे पोस्ट आसतले त्याच्या खातीर जावंक शकता बट तेच म्हणटा आसतना आत्तां जर ही विड्रॉल केली 1252 जणांक आत्तां विड्रॉल केले आणि त्या जाग्यार दुसऱ्यांक घालतले कोणा त्या खातीर हे टप्प्या टप्प्यांनी ताका ट्रेनिंग दिवप ही मस्ट आसा कारण रिक्रुटमेंट पॉलिसी ठरयता आसतना सेक्युरिटी म्हटल्या उपरांत तो त्या पद्दतीचो आसपाक जाय कारण तशें पळोवंक वता हांव डिटेलान वचना फाटल्या रिक्रुटमेंट लेबर सोसायटीचे जर काडीत जाल्यार खुबशे गजाल सांगात ट्रेन करप इम्पॉर्टंट आसा एश्युरन्स हांगा सगळ्यांक दितात की तुम्ही जो मार्ग सांगतात त्या मार्गा भितर तुम्ही प्रत्येक हातूंतल्या कामगाराक रेग्युलरायज करतले म्हणून तांकां ऑलरेडी एश्युरन्स दिल्लो आसा हो आणि एक सांगता तुमकां आता हे अजित सिंग राणा जेन्ना स्वता वाचून दाखयता तेंचो बजेटांतलो स्टेटमेंट वाचून दाखयता तांकां घेतले म्हणून सांगला आनीक वेगळे रिटर्न कित्याक जाय असेंब्लीन सांगले त्याच्या पलीकडे आनीक रिटर्न जाय तो कितें म्हाका दिसना जेन्ना पयली 500 पोस्ट काढले ते टायमार तुम्ही आमच्या सोसायटीचे 270 घेतले बरोबर 230 बायले झाले बरोबर कित्या म्हणून घेतले तर कशें आसा तुमकां सांगता तुमच्याच सोसायटीतले डायरेक्ट कॉर्पोरेशन कोणासाठी तुम्ही म्हणला की आपण सगळ्यांक घेतलो हांव सांगता मरे उत्तर तेजेर तूं सांगता तुझ्या सोसायटीतले हे 18 ते 30 वयोगटातले भुरगे 377 न्ही ह्या बऱ्याच जणांनी अप्लाय करूंक नाशिल्ले जर तेंच्यांनी अप्लाय केला हांव तुका विथ प्रूफ दाखयता अप्लाय करून सुद्धा भायर पडला बाहेर मारलेले आसा वेट चड झाला ना म्हणना त्याच्या पलीकडे ह्या वयोगटातल्या कितलेशाच भुरग्यांनी अप्लाय करूंक नासले हे केल्ले जाल्यार पहिले 500 ते 500 त्यांचेच वयतले असले दुसरे अप्लाय करून मेळूंक ना तांकां सिलेक्ट करूंक अप्लाय करूनय उरल्या दॅट इज फॉर द सेकंड आमी अशें म्हणना की थोडे अप्लाय करूनय बी उरल्या पयलो लॉट जो आशिल्लो हो तांकां घेता आसतना तेंच्यांनी ठरयल्लें की बाबा सर्टन पॅरामिटर्स दिल्ले जे एडवर्टायजमेंटाचेर पॅरामिटर्स दिल्ले त्या खातीर तुका सांगता तूं दुसरो एडवर्टायजमेंट पॅरामिटर्स आसा वी ते म्हणटात की आतां रिलॅक्सेशन आता पूण कितें जालें तेन्ना भुरग्या भितर दुसरो ऑलरेडी एक सांगता बरोबर तू तेजे 2-3 जर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी ऑलरेडी तेंची जो पेमेंटाच्या बाबतीत जो आशिल्लो तो ऑलरेडी रिक्रुटमेंट लेबर सोसायटीन तेंचो जवळपास 28 आपले 21/8/2013 तेंचो पेमेंट इन्क्रिमेंट करून तांकां जो 4950 मेळटालो त्या जाग्यार 7124 रुपया मेळपाचे फायनलायज केला प्लस तेंचो 1924 रुपया तेजे PFआक वयता हे ऑलरेडी सोसायटीन आनी तेजो ऑलरेडी म्हणटा तो सर्क्युलरूय आसा परत हेल्थ डिपार्टमेंटान तेजे 500 स्टाफ आसा हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या सेक्रेटरीन लेटरूय दिला ऑलरेडी तांकां म्हणजे तो विशय आत्ताच्या घडीचो सॅलरीचो सांगता तांकां दुसरो जो आहा पळय न्ही तूं हो एडवर्टायजमेंट जर पळयत जाल्यार भितर थोड्योश्यो बदल जाल्ल्यो ताका कॉरिडंडमूय काडला ऑलरेडी म्हणजे 10 वर्सां रिलॅक्सेशन दिवन परत चलया खातीर हायट कितली कमी आसची वेट कितलो कमी आसता हेजो रिलॅक्सेशनूय काडला हे ना जाल्यार गव्हर्मेंट कित्याक काडटले गव्हर्मेंटाक कितें गरज आसली गव्हर्मेंटाक गरज नासली हे करपाचें सोसायटी अंडर जेन्ना घेतले एक सांगू तुका जेन्ना आतां आमच्या चेअरमॅनान सरकारान पेपराचेर हें दिल्लो आपल्या स्टेटमेंट दिल्लो की आपूण PF 1380 भरता हे हाजेर कितले आसा PF 690 रुपया डॉक्युमेंटांचो सोसायटीचो हे सोसायटीचे दुसरी गजाल 690 आनी हेजेर आसा 1380 दुसरें ESI भरता तो दिले तेणें स्टेटमेंट 1333 रुपया आनी हाजेर कितले आहा ते पळय 101 रुपया हितून कितली डिफरंट जालें पण म्हाका फटींग म्हणटाना हो पॉयंट जो आसा इज अ व्हॅलीड पॉयंट हो पॉयंट जालो सोसायटीचो पॉयंट एक सांगपा म्हणल्यार आतां सरान सांगल्या प्रमाणे कितें गोवा रिकमेंड सॅलरी वाडयतला दुसरी गजाल आमकां पे स्लीप मेळना आमी अबावट 2000 आसतले कित्याक डिफरंट हितून आसा आमी डिपार्टमेंटा आनी पिवन आसा ना लॅब अटेंडंट म्हणून सुद्धा आसा म्हणजे कोणाकच पे स्लीप मेळना कित्याक एक गजाल सांगात नाव आतां ते सांगतात सुरवातीक ह्यो चुको जाल्यात इवन तांणी वाचून दाखयलें की मदीं कशी सर्क्युलर्स आयली ती बेजीक गजाल कितें की आज ते सांगतात की आमी अमकी रिलॅक्सेशन दितात आमी चलयां खातीर सुद्दां अमकी कॉरिजेंडम काडून रिलॅक्सेशन दितात आमी ह्या रुटान तुमकां रेग्युलरायज करतात आतां ते एश्युरन्स जेन्ना आसा
तेन्ना एक्सपिरियन्स आसा म्हणजे पेक्षा ऍडव्हर्टाइजमेंट आसा बरें ती ऍडव्हर्टाइजमेंट आसा इन दॅट स्टेज आणि ऍडव्हर्टाइजमेंट रायटिंगान तेणेच दिल्ले आसा एक गजाल आसा की तुमच्यो डिमांड्स व्हॅलिड आहा काय तांणी कांय स्टेप्स घेतल्यात ज्यो दोळे मुखार दिश्टी पडटा अशे परिस्थिती भितर आतां स्वादिभाई कितें जाय तुमकां वॉट यू वॉन्ट नाव प्रमोद एक कारण एक गजाल पॉझिटिव्ह सिग्नल फ्रॉम दी गव्हर्नमेंट देर इज अ पॉझिटिव्ह सायन तुमचे कडच्यान आनी तुमी अशा लेवलाचेर आयल्यात आंदोलन करून जे तुमी तो इश्यू एका लॉजिकल कंक्लुजना म्हऱ्या हाडला आतां इतली लॉजिकल कंक्लुजना म्हऱ्या हाडले तेन्ना आतां तांची परस वॉट यू वॉन्ट कॉरिजेंडम आमकां जो आसा पळय कॉरिजेंडमान जे रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा ते रिलॅक्सेशन तेंचेर एक मेजर थंय कॉरिजेंडम करपाक जाय 500 जे पोस्ट आसा न्ही कितें आता 500 पोस्टान ते डायरेक्ट घेवंक मेळना म्हणटात कित्याक मन्स इट इज एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट ऑर इन्विटेशन टू द वर्ल्ड एट अ लार्ज एवरीबॉडी वर्ल्ड एट अ लार्ज लक्षात हो लक्षात देऊन 2000 जे पोस्ट आसा न्ही 2000 पोस्टाचे तुम्ही ते कॉरिजेंडम करा 500च्या जाग्यार 2000 पोस्ट आसा आणि भितरले जे आसा न्ही तो मागीर प्रोपोर्शन आसा पळय फाटले प्रोग्राम म्हणजे 270 जण घेतले आणि मागीर 220 जण आसा न्ही ते 30 जण आसा न्ही ते भायले घेतले हे जे प्रोपोर्शन जे आसा न्ही ते भितर बसतले आणि असं करून म्हणजे आमकां कॉरिजेंडमान कितें ती एडवर्टाइजमेंटाक कॉरिजेंडम किंवा मॉडिफिकेशन आमकां एडवर्टाइजमेंट जाय न्ही ते क्रिएशन ऑफ द वेकन्सीज विच आर ऑलरेडी देयर दोज वेकन्सी आर दिस ऑन परमनंट नेचर क्रिएट करपाची न्ही ना ना आणि तुका सांगता कशें तें कितें सांग हांव म्हणून इट इज आमचे जे आसा न्ही हांगचे एरोगन्स ना so there cannot be that discretion हांव तुमकां सांगता wherever there is a perennial nature of work there cannot be अनेक प्रश्न विचारता सो दॅट देर इज अ कंप्लीट क्लॅरिटी आणि खंय तरी इश्यू पावचो तुम्ही सांगला की अल्टिमेटली सरकारान 2000 गजाली प्रॉमिस केल्ल्यो तुम्ही म्हणटा की ऑलरेडी वॅकन्सीज आसात त्यो वॅकन्सीज भरपाचोच प्रश्न हो सगळो लेट अस आस्क फॉर अ टाइम फ्रेम बाबा आज एडवर्टाइज केली परत केन्ना काडटाली खबरच ना अशी जावपा नाका व्हॉट इज अ टाइम फ्रेम प्रमोद बाब ज्या टाइम फ्रेम भितर तुम्ही तांकां प्रॉमिस करतात की आपण इतले टाइम फ्रेमी भितर टप्प्याटप्प्यान घेता कॉन्क्रीट टाइम फ्रेम प्रमोद पहिली गजाल सांगता तुका दिस इज सेक्युरिटी फोर्सीस तांकां ट्रेनिंग दिवपाची एजन्सी जी आसा ही पीटीएस वाळपय आसा ती एकूच आसा आणि ही जर आता फाल्यां सकाळी घेतले रिक्रूट केले तांकां ट्रेनिंग दिवप हेची अत्यंत गरज आसा आता आमी फाटली जी ट्रेनिंग आसा ही 30 डिसेंबरा दीस सोंपता ताज्या उपरांत ऑलरेडी बूक आसा परत पुलीस ट्रेनिंगा खातीर कितें तरी 3 म्हयन्या खातीर थंयसर ट्रेनिंग फॅसिलिटीज पयली अवेलेबल आसपाक जाय फाल्यां सकाळी आमी एडवर्टायज केले घेतले म्हणून आमी तांकां डायरेक्ट कशें आसा हाज्या पयलीं सोसायटीच्या अंडर तांकां डायरेक्ट सेक्युरिटी म्हणून घालताले बट ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन हे अशें कॉर्पोरेशन आसल्या कारणान तांकां ट्रेनिंग दिवप ही अत्यंत गरजेचें थंयसर फॅसिलिटीज कितें व्हॉट इज द टाइम फ्रेम यू आर गिविंग देम मोस्ट प्रोबेबली हे चडांत चड सगळे जे आसा आता जर 500 पैकी जर मॅक्झिमम गेले जाल्यार मॅक्झिमम जे आसा हे थोडे उरता पळय न्ही म्हाका दिसता फुडले एक 7-8 म्हयन्या भितर हेजे दोन्ही एडवर्टाइजमेंट येवन विशय सोंपतलो फुडले 7-8 म्हयन्या भितर ते सांगतात की विषय कंप्लीट करता बरोबर आव्हान घेतला म्हणल्यार एक ते रिटर्न दिल्यार आमकां ते बरें इन्शुरन्स म्हणजे एक सेक्युरिटी जाली आमची कित्याक आमकां कित्या खातीर 500 काडले आनी उरलेले 1000 उरले प्रमोद म्हाका एक सांग जेन्ना